भोवतावाडो आसगांव वाठारांत इमारतीच्या मालकान आपल्या इमारतीचेर टावर उबारला. ह्या टावराक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. उबारिल्लो टावर मोडून उडोवचो अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायला. ह्या टावराचो भुरग्यांचेर तशेंच हेरांचेर वायट परिणाम जातलो अशें थळाव्या नागरिकांचें म्हणणें. हेच संदर्भात थळाव्यांनी पंचायतीक आपोवन पळोवन लेगीत तेंची पळोवणी करून घेतल्या. माझ्या हॉटेला हांव हॉटेल घेता ते आमकां फाल्यां इफेक्ट जातले आमकां जातले म्हाज्या भुरग्यां बाळांक सगळ्यांक इफेक्ट जातले शेजाऱ्या पाजाराक तांकां इफेक्ट जातले म्हणून आमकां नाका तो ना सगळ्यांक प्रॉब्लम जाता जाल्यार कित्याक जाय तो सगळ्यांक प्रॉब्लम जातलो हेचो इफेक्ट जातलो भुरग्या बाळांक सगळ्या जाणट्या लोकांक सगळ्यांक जातलो म्हणून नाका तो आमकां एकदां केल्ली पयली आमी तेन्ना केल्ली तेन्ना तेंच्यानी काडलो न्हू आतां परतून दुसऱ्या फावट घातला तेंच्यानी मोडपाचें तें आमकां नाका आमकां नाका न्हू हांगा